प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 3रो विसवोर वोड 15 आनी 16 आनी 21 ते 22 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. होच बी क्रिस्त न्हय मू असो जुवां विशीं लोक खूब दुबाव काडून आनी जोण आपल्या मनान अदमास करून आसलो देखून जुवावान तांकां समेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाचो बातीज दिता खरो, पूण म्हजे बोलवंत कोण एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वाजी सोडूंक हांव उपकारो ना. तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां बातीज दितलो. मागीर अशें घडलें, सगल्या लोकांन बातीज घेवन सोंपतोच जेजूनूय बातीज घेतलो. उपरांत तो मागणें करता आसतना स्वर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याचें रूप घेवन ताचेर देंवलो आनी स्वर्गांतल्यान असो एक ताळो गाजलो. तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादूसपण आसा. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू जुआन बातिस्ता वरवीं बातीज घेता. आनी भाव भयणींनो, आयज इग्रोजमात जेजूच्या बातिजमाची परब करता व आमी म्हणटा तें फेस्त करता जेजूच्या बातिजमाचें. पूण भाव भयणींनो, जेजून कांय पातक करूंक नासलें, जेजून कसलेंच वायट करूंक नासलें. तो ताका कित्याक बातीज घेवपाचो आसलो? बातीज घेतात जेन्ना कोणें पातक केलां, ताणें बोगसणें मागूंक जाय, ताणें नियाळ करूंक जाय. पूण जेजून कसलेंच पातक करूंक ना. पूण तोरी तो जुआन बातिस्ता कडेन वेता आनी तो जुआन बातिस्ताक सांगता, तूं म्हाका बातीज दी. आनी जुआन बातीस म्हणटा ताका, हांव तुका बातीज दिवन तुवें म्हाका बातीज दिवंक जाय. पूण जेजू म्हणटा, जावं जें कायद्या प्रमाणें जें आतां आसा तें करून दवर, कित्याक आमी जें म्हणटा आमी खरेंच देवाचें काम करता, आमी खरेंच देव आमकां सांगता करपाक तें करच्या पासत हें जावं न्ही आनी तूं म्हाका बातीज दी. आनी भाव भयणींनो, आमी केन्नाच चिंतूंक ना कित्याक गाय जेजू बातीज घेता. कित्याक ताका गरज ना बातीज घेवपाक. आनी चड करून भाव भयणींनो, जेजून ह्या संवसारान जेन्ना जल्म घेतलो ताणें कसलेंच पातक करूंक ना. तो आदामाच्या पातका वरवीं तो ह्या संवसारान येवंक ना. कित्याक ताजो पाय जुजे नासलो. पवित्र आत्म्या उदेशी आंकवार मोरी गर्भेस जाली. म्हणजे तें पातक जें जुजे कडसून येवचें आसलें मोरीच्या कुसव्यान जेजू जल्म जावपाचो आसलो तें जावंक ना. पूण जेजूचो जल्म पवित्र आत्म्या उदेशी जालो आनी तो आतां पातकां बिगेर पातक आसो नासतना तो ह्या संवसारान जल्मलो. आनी भाव भयणींनो, आयज जेन्ना आमी ताची बातिजाची परब करता तर आमकां कितें कळोन येता? भाव भयणींनो, जेजू जेन्ना आपली शिकोवण कमेस केली, माकूच्या 16 विसवोर वोड 16 तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, जो कोण म्हजेर भावार्थ धरता आनी बातीज घेता ताचें तारण जाता. आयकात बरे भाशेन भाव भयणींनो, जेजू आमकां शिकोवण दिता. माकूचो 16 विसवोर वोड 16 तो म्हणटा, जो कोण ताचेर भावार्थ धरता आनी तेजे उपरांत बातीज घेता ताचेर तारण जाता, ताका साल्वासांव मेवता. आनी जो कोण ताचेर भावार्थ धरिना ताचेर नश्ट जाता, तो इफेर्नान वेता. म्हणटच आयज भाव भयणींनो, आमकां खरेंच आमचें तारण जावंक जाय जाल्यार, खरेंच आमचें तारण आमी खरें आमचें साल्वासांव जावंक जाय जाल्यार तर आमी कितें करूंक जाय? बातीज घेवंक जाय काय? हो आमी जेजूचेर भावार्थ धरूंक जाय. आमी जाय जेजूचेर भावार्थ धरपाक. कित्याक जो कोण जेजूचेर भावार्थ धरिना आनी फकत बातीज घेता ताचें तारण केन्नाच जावचें ना. कित्याक आमकां जाय भावार्थ धरपाक जेजूचेर. जो कोण भावार्थ धरिना ताका सजमणिना जेजून कितें घडलें तें,
ताणें कितें खुर्सार आमचे पासत आपल्या रोगत वारोयलें, आमकां एक नवी रोचना केली, तेन्ना आमकां सजमणी मेवता. आनी भाव भयणीनो, आमी चड करून आमी चिंता की आमी ल्हानतांचो बातीज घेतला, आमी इगोर्जेक वता, आमी मिसां कोत्ता, आमी तेर्स कोत्ता, आमी मागणें कोत्ता, आमी सगळें देवास्पण कोत्ता, देखून आमचें तारण जालें आनी देखून आमी स्वर्गार वेतिले. आनी जेन्ना लोक कोण मरता आमी म्हणटा ओय बरो मनीस आसलो तो स्वर्गार गेला. पूण भाव भयणीनो, आमी भावार दवरला काय जेजूचेर? खरेंच ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता काय, हो फकत आमी धर्म कोत्ता? देखून आयज भाव भयणीनो, ह्या दिसा जेन्ना आमी जेजूचो बातिजमाचो परब कोत्ता आमी, गरज आमकां आमच्या बातिजमा वयर आमकां नियाळ करपाक. कित्याक आमी जेन्ना बातीज घेतलो आमकां आमी कांय नको. आमचो पाद्री, आमचो माद्री, आमची पाय, आमची माय आसली थंयसर आनी आमचेर आमकां बातीज दिलो. पूण आमी व्हड जालीं, आमकां कोणें सांगलें हय बिसाक वच म्हूण, आमकां सांगलें तेज कर म्हूण, आमी तें केलें. पूण केन्नाच आमी नियाळ केला काय? जेजून कितें घडलें आमच्या पासत खुर्सार? कितली पास्कांचो परब केली आमी, कितली नातालांची परब केली आमी, कितली निमणो सुग्रात केलो, सगळें केलें आमी. पूण आजून आमी जेजूचेर भावार दवरता काय? खरें ताचें उतर आमी सजमता काय? खरें तें उतरा वरवीं आमी आमचें जिवीत सारता काय? आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या बातिजमा दिसा, जेजूच्या बातिजमा दिसा आमी परब करता, आमी सगळ्यांक हॅपी फीस्ट करतले, हांव सगळ्यांक व्हॉट्सॅप धाडटले, हांव हॅपी फीस्ट म्हणून, हॅपी जीजस बाप्तिझम म्हणून. पूण खरें म्हणल्यार आयज जेन्ना आमी परब करता जेजूच्या बातिजमाची, जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता? तो म्हणटा गरज आमकां एक एकल्याक ताचेर भावार दवरपाक. ताणें कितें घडलें आमचे पासत, ताणें आपलें रगत कशें वारोयलें, कसलीं आमची पातकां ताणें आमी सगळीं ताणें पुसून काडलीं आनी आमकां देवाची भुरगीं केली. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता, जुवांचो पयलो विस्वर व्हड 12 म्हणटा, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता, ताचे खरेंच ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां आमी भुरगीं जाता सर्गेच्या बापाची. आनी जेन्ना ताचे उपरांत आमी भावार धरून आतां बातीज घेता, आतां आमचें तारण जाता. ना तर भाव भयणीनो, आमी फकत बातीज घेता, कोण सजमना कितें कितें घडलें तें खुर्सार, कसलीच आमी भावार धरिना जेजूच्या उतराचेर, आनी आमी सगळीं सजमता आमी स्वर्गार वेतिली म्हणून आमी आमकांच फटयता. देखून आयज भाव भयणीनो, देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. हें उतर फकत आयकून कानार आनी दुसऱ्या कानार सोडपाक कसलोच फायदो जावचो ना, पूण हें उतर आमी आयकोया, हें उतर पाडुया, खरें जेजूक सांगुया की आमी खरें ताच्या उतरा प्रमाणे चलतले म्हणून. आनी तेन्नाच की आमी आमकां फटोवची ना, पूण खरें आमचें तारण जातलें आनी एक दीस आमी स्वर्गा राज्यांत जेजू बरोबर सासणाच्या सासणांक सूख भोगूंक पावतले. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आनी ह्या उतरा प्रमाणे आमी एक एकल्या दिसा आमच्या मरो पासून हें उतर आमच्या खालसार तोंडार मनान धरून आमी पाडून खरेंच देवाची भुरगीं सारकी आमी आमचें जिवीत सारूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.